नमस्कार. आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयल्यात आख्या मडगांव हांगासर आणि आमचो आयचो भाग आमी खेळटली ते हांगासर आशिल्ल्या राम मंदिरात. तर चड वेळ काडनासतना वचूया आनी सुरवात करूया आमच्या आयच्या भागात. नमस्कार. म्हजें नांव सुवर्णलता विवेक नायक. हे आमचे देवळाचे अध्यक्ष, हे नगराध्यक्ष आमचे गांवचे, हे आमचे देवाचे सगळे मेंबर. आम सगळ्यांचे वतीन न्यूडल मिडियाचे स्वागत. थँक्यू. तळेबान आख्या मडगांव हांगासर आमच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. सगळ्यांचो आवडीचो रावंड म्हणटा तो फुगड्यांचो रावंड आनी ह्या रावंडाक आमी रोखडीच सुरवात करता. ताचे पयलीं वळख करून घेवया आमच्या दोनी टिमींची आनी तांच्या कॅप्टनांची. म्हजे बरोबर आसा टीम ए आनी टीम बी. वळख करून घेवया तांच्या कॅप्टनांची. नांव सांगा. देविनी उल्हास गवंडे. तुमी कितें करता? आमी हाऊसवायफ. ओके. हॉबीज कितें आसा? कितें करपाक आवडटा? चड म्हणजे नाटकांनी असो हें करपाचें आनी घरान आनी तशें काय नाटकांनी काम करपाक आवडटा. नाटकांनी काम केलां? आं. खंयचो रोल सामको असो याद आसा की भरपूर गाजलेलो असो? वेगळं व्हायचं मला आनी घरोबा न्ही गो आमचो घरोबा. ओके. आमच्या बरोबर ही कॅप्टन जी आसा तिणे खंय भरपूर नाटकांनी काम केलां आनी थोड्या वेळान तिची एक्टींग आमकां पळोवपाक मेळटलीच आमकां. ओळख करून घेवया आमच्या दुसऱ्या कॅप्टनाची. नांव सांगा. सुवर्णलता विवेक नायक. तुमी कितें करता? हांव बालभवनान शिकयता. ओके. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? म्हाका डान्स करपाक आवडटा, फुगडी घालपाक आवडटा. ओके. सो आयची दोनी कॅप्टन जी आसा ती परफेक्ट मेळिल्ली आसा. डान्स करपाक आवडटा एका कॅप्टनाक एक्टींग करपाक आवडटा. सो परफेक्ट कॅप्टन आसा. सो सुरवात करूया आमच्या फुगड्यांच्या रावंडाक आनी पळोवया की सगळ्यांत पयलीं जो आसा बजर कोण दमता आनी अकावंट कोण ओपन करता ते. आनी आमच्या फुगड्यांच्या रावंडाक आमी सुरवात करता. ओके. ग्लॅन टिकलो. उत्तर दिला ग्लॅन टिकलो आणि उत्तर सारखे आसा. नाव सांगा तुमचें. सचिन साताडेकर. सो ऑडियन्सान हांगासर अकावंट ओपन केल्लो आसा. हांगासर आमची जी कॅप्टन आसा तांच्यांनी अकावंट ओपन करूंक ना. फुगड्यो तांच्यो फुटिल्ल्यो आसा त्यो ऑडियन्सान आनी सचिन साताडेकर हांकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आनी फुडलो प्रश्न परत एक फावटी कॅप्टनाक. ओके. म्हाका दिसता आमी सुरवातूच आज डान्स करून करुया कित्याक आमची दोनी कॅप्टन आसा तांकां आतांच टेन्शन आयिल्लें आसा की देवा प्रश्न आनी कसले आसतले. सो तांचें टेन्शन आमी चड वाडोवची न्ही. मातशें रिलॅक्स करुया तांकां. आनी तांच्यांनी पयलींच सांगलां हांगासर की डान्स करपाक आवडटा. हांगासर एक एक्टिंगूय करणारी आसा, एक्टर आसा आमच्या बरोबर. सो डान्स पळोवया कोण बरें करता ती आनी जी कॅप्टन बरो डान्स करतली त्या टिमीचो अकावंट ओपन जातलो. ओके. बाबड्यांक पयलीं टेन्शन आयिल्लें आसा तातूंत हो आनी डान्स. तो कितले टेन्शनान सगळी डान्स करताली ताच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावं न्ही. आनी आमी डिसायड केल्लें आसा की डान्स एक्चुअली दोगांयचो खूब बरो जाल्लो आसा डान्स. नो डावट दोगांनी खूब बऱ्या पैकी अटेम्प्ट केल्लो आसा डान्स. पण ह्या रावंडची विनर थारता टीम बीची कॅप्टन. आनी टीम बीचा अकावंट ओपन जाल्लो आसा. तांकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. आनी प्रश्न वता तो फुडल्या पार्टिसिपंटाक. उत्तर तुवेंनूच दिवपाचें. कोणें प्रॉम्प्ट करप ना. रेडी. डायमंड सिटी ऑफ इंडिया खंयची? प्रॉम्प्ट करूं नाकात कोण. उत्तर चुकिल्लें आसा. तुमचे पैकी कोणाक खबर आसा उत्तर?
उत्तर हांगासरूच चुकिल्लें आसा आनी ऑडियन्सांक कोणाक खबर आसा डायमंड सिटी ऑफ इंडिया. उत्तर सद्या कोणाकूच येना आनी उत्तर आसा सुरत. हो प्रायज म्हाका मेळचो सो म्हाजे मारूं शकता सगळ्यांना. आनी परत एक फावटी कॅप्टनाकूच मुखार दाखोवचें पडटलें. ही एक म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय. तेल गेले तूप गेले. चुकला हांव दिता उत्तर आतां हेजें. तेल गेले तूप गेले हाती धुपाटणी आले. आनी म्हाका दिसता आतां परत तांकां प्रश्न विचारची न्ही की तेंच्यांनी ऑलरेडी हांगासर सांगलां की एक एक्टींग करता बरे पैकी. सो तुमकां एक्टींग करपाचो चान्स दिता हांव. सीन आसतलो की तुमच्या घरा फुड्यान कोणें तरी कचरो हाडून उडयला आनी ती सारकी तिडकवल्यात. ती तिडक तुमी कशी भायर काडटली ती तुमकां दाखोवपाक जाय. सुरवात आमी तुमच्या पासून करुया. हो कचरो कोणे उडयला हांगा? हा इतले हांगसर उडोवपाचो हो कचरो? हो जागो तुमचो कचरो उडोवपाचो? हा सगळे लोक येता वयता आनी घाणीन पाणी नामी वचपाचें? आमच्या दारा मुखार सगळे घाणू करून दवरता. खरेंच सांगता हांव खरेंच तापले. म्हाका इतली तापताली हांव खरेंच दिलें हांगासर. ज्या प्रमाणे तापताली खरेंच सुपर्ब एक्टींग केल्ली आसा. आतां तुमचो चान्स आसा. तांच्या पेक्षा तुमी बरें तापपाक जाय. किती म्हणे सांगपाचें हांकां वत्त थंय कोयर हाडून उडयता. कितले फावटी सांगले ते डस्टबिनान उडय म्हणून. सांगल्यार म्हणे कोणाकूच कळना. कशें करपाचें लोकां कडेन मानसूक ना बाबा. सामकी बेजार जाले ह्या लोकांनी सामको. डिसिजन घेवपाक खरेंच खूब डिफिकल्ट आसा पण खरेंच सांगता ही जी एक्टींग आयकून हांव खरेंच भिल्लें. सो विनर हीच आसा. सो टीम एच्या कॅप्टनान आतां अकावंट ओपन केला आपलो आनी तांकां मेळटा आर रायगड ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 200 रुपया ते वता टीम ए कडेन. आनी प्रश्न वता तुमचे कडेन. बनारस सिटीचें नवीन नांव कितें? बनारसचें नवीन नांव कितें? तांकां उत्तर येना. तुमकां उत्तर खबर आसा? तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा? ऑडियन्साक कोणाक उत्तर खबर आसा? फाटल्यान वाराणसी. उत्तर सारकें आसा. नांव सांग तुजें? दिव्या गांवकर. आनी दिव्या गांवकर हांकां मेळटा आर रायगड ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. परत एक फावटी फुगटी आमची ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा. सो कॅप्टन परत एक फावटी फुडें येवपाचें. ओके सारकें आयकात हां कितें विचारता तें. तुमच्या भयणीच्या घोवाच्या मायच्या चल्याचो घोव तुमचो कोण जातलो? भावोजी. उत्तर सारकें आसा. टीम ए कडेन परत एक फावटी वता 200 रुपयाचो कॅश आर रायगड ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आनी प्रश्न वता तुमचे कडेन. फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कोणाक म्हणटात? हांगासर उतरां येना. तुमकां खबर आसा कोणा? ऑडियन्साक कोणाक खबर आसा हांगासर? टिमीकूय उत्तर येना ऑडियन्साकूय उत्तर येना. उत्तर आसा दादासाहेब फाळके. हांकां फादर ऑफ इंडियन सिनेमा म्हणटात. सो परत एक फावटी कॅप्टनाक प्रश्न. इवाना फुर्ताडो ह्या चलयेन खंयच्या खेळान नामना मेळयला? येता जाल्यार ताळयो मारपाक जाय तुमी. प्रॉम्प्ट कोण करनाका. ओके कॅप्टनाक येना. ऑडियन्सा पैकी कोणाक येता? चेस बुद्धिबळ. ओके चेस म्हणून उत्तर दिला. उत्तर सारकें आसा. नांव सांगा तुमचें? विवेक नाईक. ओके आनी परत एक फावटी फुगटी फुटल्या ती ऑडियन्सान आनी तांकां मेळटा आर रायगड ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. सोंपोसो प्रश्न विचारिल्लो कॅप्टनाक आयलो ना आनी फुगट आमची आशिल्ली ती ऑडियन्सान फुटली आनी थंय प्रायज गेलो. आनी सद्या आमी सांगिल्लें की जर दोनी कॅप्टनाक जर उत्तर येना जाल्यार हांगासर आशिल्लो अर्दो वांटो तो हांगा वतलो. सो सांगिल्ल्या प्रमाणे हांगासर आशिल्ले 600 रुपया आनी 600 रुपयाचे अर्दो वांटो म्हणजे 300 रुपया ते वता टीम बी कडेन. सो 300 दोळ्या टिमीक मेळ्ळा. मोठ्यान थाळ्यो सवनी सगळ्यांकूय. फुगोटेच्या रावंडान खरेंच सगळ्यांक घामटो काडिल्लो आसा आनी अशी आमी रिफ्रेश जाता तो पर्यंत घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margao, R Raikar Jeweler is a sign of quality and year-old trust.
Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI Certified Diamond Jewelry brand Onela. RR Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फाट येवकार आनी तुमी पळयतात RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता खेळ 1 मिनटाचो. टायम 1 मिनटाचो आनी आमचो टास्क. आनी आयचो टास्क आसा तो असो, तुमी हांगासर पळोवंक शकता म्हाजे कडेन हांगासर बलून्स आसात आनी हांगासर जी पार्टिसिपंट येतली तांच्यांनी तो बलून फुलोवपाक जाय, ताका गार्ड बांदपाक जाय, चेराचेर दवरपाक जाय आनी तो बसून फोडपाक जाय. 1 मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम बलून्स कोण फोडटा ती जातली ह्या रावंडची विनर आनी तांकां मेळटले RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. ओके, सो पळोवया आमची ह्या गेमीची विनर कोण जाता ती. ओके, ही 5 पार्टिसिपंटां आसा ही गेम खेळपाक, हांच्या मदीं कॉम्पिटिशन आसतलें आनी सुरवात आमी तुमचे पासून करुया. 30 सेकंड जावपाक आयल्या. एक बेगीन बेगीन फास्ट. स्टॉप. 1 मिनटान 2 बलून फुटिल्ले आसा हांगासर. नेक्स्ट पार्टिसिपंट. स्टॉप. ओके, स्टॉप म्हणटा म्हणटा आनी एक फुटिल्ले आसा. परत हांगासर 2 बलून. ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. तुजो टायम सोंपिल्लो आसा. घरा ट्राय कर. स्टॉप स्टॉप स्टॉप. टायम सोंपिल्लो आसा आनी 2 बोमाडे हांगा फुटिल्ली आसा. सो पूजा तारकर ही जाता खेळ 1 मिनटाची हेजे विनर आनी तांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन. खेळ 1 मिनटाचो हो रावंड खेळटाना खरेंच खूब मजा आयली. ही बाबी चित्ता आसली वजन तर वाडला पण बोमाडो कसो फुटना. केन्ना केन्ना जाता अशें, मे बी खबर ना कित्याक फुटनाशिल्ले ते. आनी हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा उले उले नॉन स्टॉप उले. खेळुया आमचो फुडलो रावंड उले उले नॉन स्टॉप उले. 1 मिनीट तुमकां नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आनी जो शब्द हांगा तुमकां येता तो चडान चड फावटी उच्चारान घेवपाक जाय. टॉपीक आसा आंबे. ओके, हांकां सिजनल टॉपीक येयल्या सारकी आनी आंबे सुद्दां सगळ्यांक तकलेन आसतले. स्टार्ट. आंबे आंबे म्हणटकूच सगळ्यांच्या तोंडाक रूच येता आनी सगळ्यांक आंबे खावपाक खूब आवडटा.
बाजारांत तरेतरेचे आंबे येता ताजे भितर सगळ्यान भितर मानकुराद आंबो सगळ्यांक लायक जाता. आतां पळोवपाक गेल्यार आंबे खूब म्हारग आसा, पूण सद्या सिजन आसल्या कारणान आतां मातशें तें सवाय जाल्लें आसा आनी 200 रुपया भितर मेळटा. म्हणटकूच आंबे सगळ्या ल्हान भुरग्या पासून मोठ्या पर्यंत सगळ्यां जाणट्यांक सुद्दां तांकां टॉपीक येयला भुरगेपण. भुरगेपणाचेर तुमकां उलोवपाक जाय, भुरग्यां बद्दल न्ही, भुरगेपणाचेर. ओके, रेडी, स्टार्ट. हांव बाय कितें सांगू, म्हाका खूब खेळपाक आवडटा, भोंवपाक आवडटा. हांव खूब खेळटालें, चॉकलेटी बी खातालें आनी नाचतालें भुरग्यां वांगडा, लंगडी खेळटालें, सगळ्यांक भुरग्यां वांगडा नाचतालें, खेळटालें, लंगडी खेळटालें आनी सगळ्याक भोंवोंक व्हरतालें, लिपच्यांनी खेळटालें, सगळ्याक धरच्यांनी खेळटालें, लंगडीनी खेळटालें आनी सगळ्याक भुरग्यांक घेवन वयर दोंगरार वयतालें, सगळे फळां फुलां सगळें घेवन येतालें आनी सगळ्यांक आवडटा ती बरें खावपाक बरें सगळ्यांक दितालें आनी सगळ्यांक घेवन घरा येतालें, सगळीं जाणां खेळटालीं, लगोऱ्यो, फुटबॉल बी सगळे बरे भुरगे खेळटाले. आमी सगळीं धांवच्यांनी बी खेळटालीं, सगळे जाणां घेवन हांव सगळ्याक घेवन बसतालें, गड्ड्यांनी खेळटालें, कॅरम बोर्ड खेळटालें आनी सगळ्यांक घेवन नाचतालें, बरी फुगडी सगळें घालतालीं आनी सगळीं जाणां आमी भोंवन. तांकां टॉपीक आशिल्ली भुरगेपण. भुरगेपणा बद्दल उलोवपाक जाय आशिल्लें आनी ती खंय तरी आपल्या भुरगेपणान गेली आनी आपल्या भुरगेपणा बद्दल उलोवपाक लागली. पण जावं तिणें म्हणून आपली मॅमरीज तिका याद येयला, तिका स्टॉप करूंक ना. म्हाका आयकुपाक बरें दिसता, तिच्या बरें हांव खंय रानान गड्ड्यांनी बिड्यांनी खेळपाक पावलें. नेक्स्ट कोण अटेम्प्ट करता? ओके, दुर्गा आमच्या बरोबर आसा आनी ती आंब्यां बद्दल उलयतली. आंबो सगळ्यांक खावपाक आवडटा. आंबो म्हटल्यार सगळ्यांक रूच येता. आंब्याचे आमी सासाव करतात, आंब्याचे ज्यूस करतात, आंब्याचे मेल करतात, आंबो भुरग्यांक आवडटा, लोणचें करतात आनी सुकी फोडी घालतात सगळे अशे. आंबे म्हण तुका सगळ्यांक आवडटा. आमी सगळ्यांक अशे फ्रेंडा बिंडांक दितात तशी भेट म्हणून. आनी आंबो बरो आसा, अशे तोतापुरी, मानकुराद अशे आमचे आंब्यांक अशें. स्टॉप जाल्ली आसा हांगासर. नेक्स्ट कोण उलयता? नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय 1 मिनीट. टॉपीक वाडटा. प्रदूषण हे लोकांक वायट दुयेंस लायता. प्रदूषणान लोक मरता, प्रदूषणान कॅन्सर जाता, प्रदूषणान मनशाचे खूब अशे हाता पांयाचे हाल जाता. प्रदूषणान स्टॉप जाली हांगासर. प्रदूषणाचेर उलोवपाक जाय. नॉन स्टॉप कोण येता? हाल्ली प्रदूषणाचे अशें जालां की लोक जाय तशी गाडी चलयता, पण ती प्रदूषणाचे इफेक्ट लोकांक कशें जाता, कितें जाता तें पळयना. त्या धुरान त्या मनशाक कितें जातलें, काय जातलें हें पळयना. ती लोक जशें की आपलोच रस्तो आहा तशें चलयता. ते गाडी आपली रिपेरींग करून आपल्याक प्रदूषण जावन आपण दुसऱ्याक कितें त्रास जाता, आपल्याक कितें जाता. लोकांचे ह्या प्रदूषणामुळे सायड इफेक्ट काय झालेले आहात ते पळयना. ह्याच्यात आपण आपल्याक जशी काळजी घेवंक जाय तशी इतरांका काळजी घेवंक जाय की काय त्रास जावंक जायना. त्या खातीर आपण प्रदूषणाक लागून आपली गाडयाची केअर घेवंक जाय. त्याची कितें प्रदूषणाक लागून सगळ्यांक हेचो विचार पळोवंक जाय की प्रदूषणान आपल्या सगळी कडेन काय जाता प्रॉब्लेम. कितें आसा की प्रदूषणान हे आपल्या हेल्थाक जाता ते जाता आनी आपल्या सगळे गोंया भितर प्रदूषणा बद्दल उलयल्ली आसा. नॉन स्टॉप उलयल्ली आसा. टाळयो तिच्या खातीर. उले उले नॉन स्टॉप उले हाजी विनर थारता स्मिता रेडकर आनी ती खरेंच खूब बरी उलयल्ली आसा, नॉन स्टॉप उलयल्ली आसा आनी तांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान हें स्पेशल गिफ्ट. कॉंग्रेच्युलेशन.
प्रश्न जालो, डान्स जालो, एक्टींग जाली. उरला ते आमचे आनीक 2 रावंड आनी हे 2 रावंड खेळचे पयलीं सगळ्यांक एक विसवाची गरज आसा. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margao, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार आनी तुमी पळयतात R.R. रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटके. खेळुया आमचो आतां फुडलो रावंड जो आसा झटपट फटाफट रावंड आनी आमचो आयचो झटपट फटाफट रावंडचो टंग ट्विस्टर आसा तो पितल के पतिले में पपिता पिला पिला. चडांत चड फावटी हे कोण टंग ट्विस्टर म्हटले तांकां मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा, पॅन अरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हो फूड वावचर. पीतल के पतीले में पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पीतल पिला पिला. पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पीतल के पपीते में पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. 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 पीतल के पतीले पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीपल के पतीले में पपीता पीतल के पतीले में पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीपल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल 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 के पतीले में पपीता पिला पिला. आनी सुवर्णलता हांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा, पॅन अरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हो फूड वावचर. कॉंग्रेच्युलेशन. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला आमचो सोंपिल्लो आसा आनी खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो फायनल रावंड जो आसता आमचो चक दे रावंड. आनी चक दे रावंडची आयची आमची गेम आसा ती कशी तुमकां थोड्या एक्सपिरियन्स मेळटली. ओके, आयची आमची चक दे रावंडची गेम आसा ती तुमकां सांगता कशी आसतली ती. हांगासर म्हजे कडेन हे एक टीन आसा तो तुमकां पास करपाक जाय आनी सगळ्यांनी पास करपाक जाय. तो एल्बोजान तुमी अशें घेवन पास करपाक जाय. जेंचे कडेन आसत आनी थंय म्युजीक जर स्टॉप जाली जाल्यार ती आवट जातली आनी सपोज तेच्या हातींतल्यान पडत जाल्यार ती आवट जातली. शेवटची कोणा कडेन उरतली ती जातली विनर. ओके.
आउट. बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा बन मेरी महबूबा मैं तेनू ताज पवा दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा बन मेरी महबूबा मैं तेनू ताज पवा दूंगा सुन आयच्या चक दे राऊंडची विनर ठरता सर्वांगी देसाय आणि तांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 40% डिस्काउंट ऑन ज्वेलरी मेकिंग चार्जीस तशेंच 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तळेबान आख्या मरगांव हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्या वाठारांत. तो पर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांच्या आवडीचो गेम शो RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव प्रेझेंट जरा